सेशन कंटिन्यू करते आसाची सगळ्यांक आयचे सेशनाक स्वागत आसा. आयचे आमी टॉपिक चॅप्टर 10 समरी सांगच्या वते आसाची. आयचे आमगेले टॉपिकाक हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी तांणी आमकां सांगून दिवचे कितें आसाची. हांगेल बगे एक चिरू परिचय दिवच्या इच करता. हांणी मस्त सेशन्स दिला आमगे भागवत पुराण कोंकणींतू. हांणी मूलतः पय्यणूर केरळांतल्यान आणि रिटायर्ड कॅनरा बँक एम्प्लॉई आणि परमपूज्य जयपताका स्वामी महाराजाले शिष्य. तशीच आनी लोकल टेम्पलांतू सर्व करताची आणि आमगेल भागवत पुराण कोंकणींतू सुमार एकादशी सेशन्साक सेशन क्लास दिताची. तशी आनी भजन आणि कीर्तनांतूय आसक्ती दिताची. आणि हांगेल एक सुपुत्र आनी एक धूव आसा. धूव हांगेले भजन आणि कोंकणी प्रिचिंगांतू आमकां हेल्प करता. प्रभुजीक आमी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून आयचे सेशनाक आमी स्वागत करया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रभुजी तुमक स्वागत आसा. हरे कृष्णा. थैंक यू, धन्यवाद प्रभुजी. ನಾವು ಸಾನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರ್ನು ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಕೋರ್ನು आयचे सेशन स्टार्ट करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने. नमस्ते आचार्यपादाय निधाय कृपपदायिने गौरकथाधाधाय नगरग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा. ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आयच्या क्लासांतू सुबोधनीचे भगवद्गीता सुबोधनी हे क्लासांतू हांगा उपस्थित जावन आशिल्ले सकळय भक्तवृंदांका म्हगे सादर प्रणाम. मगणांक म्हगे साष्टांग प्रणाम. आनी तांगे लागीं हांव म्हाका आशीर्वाद दिवपाक म्हणून मागता. आनी हांगा उपस्थित म्हगे सकळे म्हगेले जातले तांकां हांव आशीर्वाद दिवच्या खातीर हांव देवा लागीं मागता. आनी म्हाका हे दिव्या अवसर सेवनाचे एका अवसर सेवाचे अवसर दिले. आनी म्हाका हे सेव करून परिशुद्ध जेवच्याक एक अवसर दिल्ले. म्हगेले प्रिय
श्री मुरलीधर चरण प्रभु ने तंगले अत्यधिक निपुण ज्ञान से टीम आकर हार्दिक ज्ञान से धन्यवाद देता आणि मिगेले आभार अभिनंदन आणि आभार प्रकट करता आजचे सेशन आजचे क्लास भगवद्गीतेच्या धनच्या अध्यायाच्या विभूती योग म्हणते अध्यायाचे महत्वपूर्ण ज्ञान एक चॅप्टर ते अध्यायाचं ते अध्यायाच्या समरी म्हणजे एक अवलोकन करून करचे ते तुम्ही गेल्या आईच्या एक क्लास आधी दौत म्हणजे विभूती योग ते आता अक्का ये चॅप्टर अक्का 42 श्लोकास असं ते 42 श्लोकाक 4 विभाग केले नसतं एस पर गीता सुबोधिनी ये प्रकार ते 4 विभाग केला का 4 फॅकल्टी मेंबर्स आणि त्याचे क्लास केले असतं त्यांनी चांगल्या तंगतंगला तांके प्रकार तंगतंग सामर्थ्य प्रकार तंगतंग प्रावीण्य प्रकार तंगतंग ते शैली ते स्टाइल प्रकार व्यक्ति परंजान से व्यक्ति व्यक्तित्व से व्यक्ति परंजान से लेकर स्टाइल आरी शैली तनी तंतनी क्लास कळदस चारी आणि त्यांचे अर्थ पुराई सांगून दिलेला असं भारी लायक तर सकाळी त्याचे अर्थ मला मग बोधी दिला ते ताजे अर्थ पुरा एक काजे अर्थ हांव सांगू वचना ते आमी ते टायमय आमकां मॅनेज करतना तेमचे ताजे हे हांव सांगना जाल्यार ताजे एक अवलोकन हांव सांगता न्हू तूं तांच्यानी केल्लें त्या क्लासान तूं कसं सांगिल्लें कसं चर्चा केलेले म्हळ्यार विशय हांव सांगूं येता आनी ताजे भायर कसं म्हळ्यार ताजे आशय कसो जालें तांचो आमकां सगळें मेळचें पाठ कसो जालें आमी मनान करूंक गेलें कसो जालें म्हणून अशें कार्य हांव संक्षिप्त हांव सांगूं तुमकां सांगूं मनान करूंक प्रयास करता हे क्लासांत कळ्ळें आतां अवलोकन कसं म्हळ्यार हे क्लासाक 4 भाग केले म्हणून सांगलें न्हू ते एका भाग 1 to 7 श्लोक ताजे क्लास आमगेले धर्मराज दास प्रभून कळयले आसा ते श्लोकांत तांतू ते भागांत कसं सांगिल्लें म्हळ्यार कृष्ण दुर्ग्राही मनान करूं प्रयास बरी प्रयास आसा कोणाकय कळूंक जायना कृष्णाक जाल्यार सर्वांचे प्रभवस्थान म्हणून ते 1 to 7 श्लोकांत सांगिल्लें आसा 1 to 3 श्लोक तांचो सांगात म्हळ्यार सर्वांचे गूढ उत्पत्ती secret most secret of this प्रभवस्थान सोर्स त्याचे उत्पत्ती स्थान कृष्णद म्हणून तांणी सांगिल्लें आनी कृष्ण म्हळ्यार पापरहित जाता म्हणून हाजे पुराय चर्चा तांतू केलेली आसा हे श्लोकांत हे 1 to 3 श्लोकांत 4 to 7 श्लोकांत सर्व गुणाचे व्यक्तित्व सर्व गुण कृष्णांत आसा कृष्णांत ते गुण पुराय आमकां प्रकट केलेले सकळ जिवांक सकळ विभूती सकळ ऐश्वर्य कळ्ळें आनी ताका सकळ ऐश्वर्य कृष्णा सकळ ऐश्वर्य कळलेलें कोण कृष्णा शक्ती विशेष कळलेलें कोण कृष्ण कोण म्हणून समज कळलेलें कोण ताका मात्र कृष्णाक शरणागत जेवचे म्हणून आमचो सांगिल्लें आसा कळ्ळें हे फर्स्ट विभाग भाग तांचो जाल्ले दोनीचे भाग 8 to 19 श्लोक 8 to 19 श्लोक तांचो परिशुद्ध भक्ती म्हणा कसो जालें म्हणून चर्चा केल्ली आसा भगवद्गीताचे अंतःसत्ता दी इसेन्स ऑफ भगवद्गीता ते 4 श्लोकांत सांगिल्लें आसा तेंचे ताका चतुश्लोकी भगवद्गीता म्हणून सांगता कळ्ळें आजचे क्लास केल्ले कोण म्हळ्यार रविपती दामोदर दास हेजे क्लास केल्ले आसा आनी ताजे 10th to 11th श्लोक सांगतो म्हळ्यार 8 to 11 श्लोक 10 to 11 श्लोक कृष्ण भक्तांक आत्मीय बुद्धी भितर दिवन
ज्ञानदीपानि तंगले अज्ञानाक मोहाक दूर कोर्नु तंका मुक्त करता संगीत तिन्हीचे भागांतो 8 श्लोक म्हणजे 12 to 18 श्लोक ते भागां गेले ताचे क्लास कळले पूर्ण प्रेममयी गोपी दीदी ఇది కళలు तंतु चर्चकल विषय अर्जुन कृष्णालागी क्या कसला रियलाइजेशन अपना ले साक्षात्कार कसम संगता कळवा कृष्ण परमाधिकारीगत परमस्थान ते आवा ते कसं प्रसंग ते आवा स्वीकार करता म्हणून कृष्ण म्हणतो सांगता जने अर्जुन सांगता अर्जुन रियलाइजेशन मार्दून ते श्लोकांतू कृष्ण केवल सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ म्हणून सांगितलं अत्यंत परिशुद्धता अर्जुन अत्यंत महानत नारद व्यास म्हणजे सगळे महाभक्त जना महा अधिकारीनी कृष्णाला परमाधिशत्व स्वीकरण केलेलं स्वीकरण दिलेलं असं म्हणून सांगितलं त्या श्लोकांत 14 to 15 श्लोक कृष्ण शिवाय विंगड कोणाके कृष्णाक कळून जायना म्हणून श्रीकारी सांगितलं असं 16 to 18 दांतो कृष्णाले दिव्य विभूती सांगा म्हणून अर्जुन याचना करता कृष्णाले अमृतवाणी कितल्याही पूर्ण जायना तृप्त जायना म्हणून सांगता चारीचे विभागो 19 to 42 श्लोक तंतो आनंद शेषदास प्रभुना अजी क्लास कळेल सांगा ताजास्त पुराई संदाइन सांगितलं कृष्ण भगवंतो म्हणाले तग्गेला विभूती कसल म्हणून अंतो समावर्णन केलं कृष्णाने 19 to 20 तो सांगत कसं म्हणाले विभूती कृष्णाला विभूती म्हणजे असीमत अनलिमिटेड कोणाक गणना कोणाक काउंट करू जायना म्हणून सांगता कळवा सर्वव्यापक परमात्मा सर्वभूतजालाचे आदि मध्य अंध आता कृष्ण म्हणून तंतु सांगता 21 to 39 श्लोक तंतु सगळ्या त्रासले विविध विभूती वर्णन करता ते वर्णन त्या अंतो ते गट्टे बळदिल्ले असा अंतो सुबोधनी निदान सुबोधनी ते बुकांतो ते लिस्ट तुमका पळयले काय ताजे कसले विभूती म्हणून कृष्णान सांगिल्ले विभूती कसं म्हणून आमकां कळता नाल्यार भगवद्गीताचे हे श्लोक आमकां रेफर केला 21 to 39 श्लोक सांगिल्ले आसता ते विस्तार जावन आम सांगू वचना ना म्हळ्यार विस्तार जावन पुरा सांगिल्ले आसता काय ते आमगे अशी वेळ आमकां नसलेली ती पुराय सांगूं जायना विभूती कसं म्हणून आमचा तंतू नोट करून दवरला आसता आनी सांगिल्ली आसता 40 to 42 श्लोक सांगता म्हळ्यार दिव्य विभूती म्हळ्यार ताका अंधना ताका अवसान ना म्हणून कृष्ण सांगता नांदोस्मी मम दिव्यानम उज्ज्वल आणि अतिसुंदर उज्ज्वल आणि अत्यंत सुंदर जावन आशिल्ले अत्यंत शक्तिमत्व जावन आशिल्ले सर्वे मिगेले तेजसाचे एक अंश मात्र म्हणून कृष्ण अखेर सांगता विष्णू हे महाप्रपंचांतू सर्वव्याप्त जावन ताका जीवन पोचे मिगेले शक्तीचे एक निस्सार अंश मात्र म्हणून कृष्ण अखेर सांगून अवसान करता चॅप्टर कळवा त्यामुळे हे चॅप्टराचे महात्म्य कसं म्हणून आमकां हे कळय म्हळ्यार जे महात्म्य शिव भगवंताना माता पार्वतीला सांगिल्लें आसा म्हणजे ते पुराय कहाणी हांव सांगना कळवा पुराय कहाणी म्हणून सांगूं गेल्यार एक घंट सुद्दां लागता ताका तेमची शिव भगवान पार्वतीला की अखेर सांगिल्लें ते कार्य ते वेरी इम्पॉर्टंट जाता कळवा प्रधान जावन आशिल्लें कार्य आमचे कडेन जावंक जाल्लें कार्य तेमची हांव ते मात्र सांगता कळवा अखेरी शिव भगवान सांगता हे मिगेले प्रिय पार्वती एकलो दादलो जावो तो बायल जावो
बायल मनीषी जावो संन्यास जावो तो गृहस्थ जावो खंयचे अवस्थेन तो असो जाल्यारी तो ये भगवद्गीतेचे 200 अध्याय पठन करता कोण करता तो पठन करता जाल्यारी ताका विष्णु भगवंताले दर्शन मेळटले ताका संशय नाका म्हणून सांगितले आसा कळवता ते इम्पॉर्टन्स ते महात्म्य भगवद्गीते 200 अध्यायाचे महात्म्य कळवा कोण बळे पठन करता पारायण करता समज ऐकता ताका विष्णु दर्शन मेळटले ताका संशय म्हळ्यार कृष्ण ज्ञान हे पुराय कृष्ण ज्ञान कळवा कृष्ण ज्ञान म्हळ्यार कृष्ण अवबोध कृष्ण प्रज्ञा म्हणून सांगता कळवा कृष्ण ज्ञान दिता कळवा ते आमकां अत्यावश्यक त्याला मात्र आमकां कृष्णा लागीं भक्ती येता म्हणून ताचे सार आमकां मनाच्या कशें पाठ म्हणून सांगूया तशी हे अध्यायाचे आमकां मनान खूब ताजे आशय कसले ताजे पाठ कसले आमकां शिकूं आशिल्ले ते पाठ कसले म्हणून हांव तुमकां समजून दिया न्हू आतां सांगू आतां कृष्णा ते विभूति ऐश्वर्य कर्म अति गूढ ज्ञानो अंतु विवरण केले सर हे चॅप्टर सवंटो म्हळ्यार 7 अध्याय दवरून 9 अध्याय थाय आनी हे अध्यायन थंय कृष्णाचे ज्ञान कळवा बऱ्या तराचे शक्तीचे प्रवर्तन रीतीचे हें कसलें मॉडस ऑपरेंडी कळवा तशी शक्ती कशी काम करता कळवा कृष्णाले तांचो कृष्ण ज्ञान कृष्ण अवबोध अजे ज्ञान कृष्ण अवबोध विवरण केल्लें आसा कृष्ण धाम म्हणल्यार कसलें कृष्णाल धाम कृष्णाच्या धामांत आमी वचूंक आशिल्ले ते वाट कर्म कसलें कशी आमी थंय पावयता म्हूण आशिल्ल्याचें ज्ञान पुराय आमचो दिल्लें आसा हे चॅप्टरांत कळवा कृष्ण सांगता 7 चॅप्टरांत सांगिल्लें आसा अत्तपरदरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव म्हणून सांगिल्लें आसा कळवा मत्तपरदरं गेले बोय कोणी नाची कळवा मत्तपरदरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव सुतारी मोती कशी बळा गंधून घालताची तशी हे लोकांशिल्ले प्रपंचाशिल्ले पुराय वस्तू पुराय कसले भूतगणे सगळे मिग्रान कनेक्ट जावन आसा म्हणून कृष्णान सांगिल्लें आसा ते परम प्रधान जे आशिल्लें ज्ञान आमकां दिता कृष्ण म्हळ्यार सर्वमद म्हणून तांचो आमकां मनांत अध्याय सोडून थंय सुद्दां आमकां मनांत कळवा तशें 8 अध्याय तो सांगता अखेर सांगता कृष्ण कसले वेदेषु यत्नेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येतत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् हे अर्जुन पळय वेदांसु ध्यान वेद पठन पूर्णशील गुण तेजे पुण्य दान दिवन यत्न कोरनु वेदेषु यत्नेषु तप कोरनु अनुष्ठान कोरनु आणि संसकडे मेळचे पुण्य गुण ताचे गुण ते भक्ती केल्यारी भक्ती सेवांचो असलेल्यारी पुरा पापी मेळटा ते मात न्ही अखेर ताका परमपदम मिगिर स्थान प्राप्त येता मिगिर स्थानांत तो येता म्हाका तो प्राप्त येता म्हणून ते अध्यायान कृष्ण आमकां पिगोळ दिता कळवा तुम्ही कराजे यत्नदान पुराय केल्यारी खर्च विशयांक सरेना अड्डिना जाल्यार गेले भक्ती सेवा करता म्हळ्यार पापी गेम पुराय मेळटा मागीर कसला आमी ते शिव आमट करता कसला कृष्ण आमकां ज्ञान दिता कळवा तशी 9 अध्यायान तूं आमकां ज्ञान दिता कृष्णालेची एक स्वयं परिचय आमकां दिता म्हळ्यार सेल्फ इंट्रोडक्शन कळवा कसले ते पितामहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार स्वामृजदेवजा गतिर्भक्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुगतप्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययं तपामेकम् अहं वष्ट्रं निघ्नामि सुजामज असत्सत् चाहं मुसंगिरस कळवा
कशी बराय सांगितलं म्हळ्यार कृष्ण स्वयं एक परिचय दिता कळ्ळें आमी तुका स्वयं परिचय करता पळयची म्हळ्यार हांव म्हळ्यार हें आतां पुराय कोण हांव ते विवरण पुराय आमी दिना म्हळ्यार हाजी पुराय सांगून दिलें आसता कळ्ळें तुमकां ते एक रिमाइंड करून भितर सांगिल्लें कळ्ळें त्या वेळेस हें पुराय हांव आतां कित्याक हांव कसलं न्ही सगळें हांवच आतां म्हणून कृष्ण तांचो सांगिल्लें आसा तशी तांचो अशें कंटिन्युएशन हें धनचे अध्याय आमकां तांचो हें पुराय तांचो मेळटा जाल्यार हें पळय कित्याक जे श्लोक हे श्लोक कृष्ण आतां सांगिल्लें सेल्फ इंट्रोडक्शन तांचो ताका आदार करून एक प्रार्थना केल्ली आसा कृष्णाक स्तुती केल्ली आसा एक प्रार्थना केल्ली आसता ते कसं तें त्वमेव माता च पिता च एव त्वमेव बन्धुश्च सखा च एव त्वमेव विद्या द्रविणं च एव त्वमेव सर्वं मम देव देवा म्हणून त्या प्रार्थना सगळ्यांक गुर्तुसी म्हळ्यार हें फेमस एक प्रार्थना कळ्ळें आमी देवस्थाना भितर वचून मूर्ती मुखारी कृष्णा मुखारी सगळें वचून प्रार्थना करताची तुमेव देवा तुवेच सर्वं तुजी कळ्ळें तुमेव सर्वं मम देव देवा मिगेल देवा पुराय कृष्णा मुखारी सक्कड मी गेलेची नाही कृष्ण सक्कड तू गेलेची मी गेजावन कसं जालें ना म्हणून आमी प्रार्थना करताची त्या वेळा मात्र देवस्थान वचून भायर आयल्यार सक्कड मी गेले कळ्ळें देवाले कसं सक्कड मी गेले जालें कळ्ळें मी गेले बायल खंय मी गेले बामूण खंय मी गेले कार खंय मी गेले खंय मी गेले चप्पल खंय बाण खंय हें म्हणून आमी करता सक्कड मी गेले जालें मागीर कळ्ळें ते स्वल्प वेळा मात्र सक्कडे कृष्ण आलेची सक्कडे देव आलेची मागीर सक्कडे आमी गेले जाता त्यावेळी आमकां ते ज्ञान पूर्ण जावन आमी ज्ञान आमकां आसता गेल्यार सगळ्यांक तत्वज्ञान आसता सक्कडे कृष्ण आलेची कृष्ण देव आलेची कृष्ण परम देव सगळ्यांक ज्ञान पुरो आसता जाल्यार ही प्रावर्ती करनाची प्रॅक्टीस करनाची म्हळ्यार 24 hours आमी ते प्रॅक्टीस करनाची एक भक्त जावं गेल्यार ही परिशुद्ध भक्त जावं गेल्यार 24 hours आमी ते करता जाल्यार 24 hours म्हळ्यार 24 घंटे आमी कृष्णाले भक्ती केली जाल्यार आमी परिशुद्ध भक्त जाता आमकां परतून देवालय घर कडेन आमगेले घर कडेन परतून वचूं वयता आमगेले पिता आत्मीय जावन आशिल्ले सगळ्याचे पिता जावन आशिल्ले कृष्णा लागीं आमकां परतून वचूं वयता म्हणून सांगिल्लें आसा कळ्ळें परतून आमकां वचूं वयता म्हणून सांगिल्लें आसा तशें आमी कंटिन्युअस जावन आमी भक्ती करनाची आमी स्वल्प वेळ भक्ती केला न्हू पुरो पार्ट टायम भक्ती केला न्हू पुरो फूल टायम करता म्हणून तो कृष्ण सांगता ह्या अध्यायान पुराय फूल टायम भक्ती करता परिपूर्ण परिशुद्ध भक्ती जावं केला न्हू जाल्यार मात्र आमकां परतून आमकां आमगेलें कार्य साध्यता येता कळ्ळें आमगेले मानव जिविताचें लक्ष्य प्राप्त करूं जाता कळ्ळें नाही जायना न्हू कृष्णांचो व्यक्त जावन स्पश्ट जावन सांगिल्लें आसा कळ्ळें ते एक समर्थन करूंक हांव तुमकां एक साणीक कहाणी सांगता म्हळ्यार 24 hours आमी भक्ती करता आशिल्लें ताचे अवगुण कुसलें म्हणून आशिल्लें कार्य सांगता कळ्ळें एक बेड म्हळ्यार कळ्ळें न्हू तुमकां एक हंटलो पक्षींक हंट करून ताका धर न्हू पक्षी धरतलो म्हणून सांगलें कळ्ळें ताका तो किरा दररोज आमकां रानांत किरान बशें विंगड रान आसा ते रानांत वचून आमकां किरान धरून बल घालून तांचे धान्य घालून राखून बसतलो धान्य येवन तांणी किरा सोंचायतना तांणी तांचो बल्यान पडटाची आनी तांकां धरून व्हरून तांकां गुडा घालून विकून तो दुड्ड करता तशें ताका जीवन करतलो कळ्ळें करतालो तशें हें दाखयलें कोण म्हळ्यार एक संत मनशान संन्यासीन कारण ताका म्हळ्यार तो दयाल केन्नाय संन्यासी कडेन दयाल ते किरालांक दय दाखोवच्या भितर ताणें कसं केलें म्हळ्यार एक ते पक्षी ते किराल एक गूड घेतलो गूड घेवन तागेल्या आश्रमांत दवरून ते किराक ताणें एक पद शिकयलें कसलें पद शिकयलें बेडा येतलो बेडा बेड येतलो बेड म्हळ्यार वेठाळो कळ्ळें येतलो बेड येतलो बल घालतलो तांचो धान्य घालतलो आमी ते चोंचांक गेल्यार
ते चंचुजा गेल्लारी आम्ही बलां पोडटलींची बलां गुपसतलींची बलां गुपसतलींची बेडो आमकां धरतलो बेडो आमकां बंधनां घालतलो बेडो आमकां बंधनां घालतलो म्हणून सगळे पद शिकयले कोणे हे सन्यासी कळवा तशी ते ಸ್ವಲ್ಪ काळ ताणें बैपाट केलें बैपाट केलें बैपाट करून किरां बैपाट करून केल्लें म्हणून बोधी जातरी ताणें त्या किराक कसं केलें म्हळ्यार ते गूड समेत रानां दवरून तांणी किरां नाशिल्लें त्या रानां दवरून ताका सोडलें हे किरान कसं केलें म्हळ्यार वचून त्या रानां विंगड सकयल किरांक हे पद सांगून दिलें किरान पुराय हे पद शिकलें आनी तांणी संकीर्तन करून सुरू केलें कळ्ळें तांणी संकीर्तन केलें पद तशी एक दीस बेडान येतना बेडान या बलगलो येतवळे या आनी पुराय करून हे संकीर्तन म्हणून सुरू केलें कसं जालें बेड आयलो बल दवरले बल बलान तूं धान्य गेल्ले दलान दानी गेल्ले बलान दानी गेल्ले ते चोंचोंका आमी जें गेल्यार आमी तंतू गुपसतलेची आमी तंतू पडटलेची बेडो आमकां धरतलो बेडो आमकां बंधनां घालतलो म्हणून अशें ते पद तांणी किर्तन करूं सांगिल्लें संकीर्तन केलें हे आयकले सद्दां बेडा अयो मुगे शिता आनी माती गेली आनी म्हाका आमगे धंदा करूं जायना कसं करचें हांवें म्हूण सगळो बरें घेवन तो परतून घर कडेन जेमतलो म्हळ्यार हे किरांक दवरूंक व्यापार करतलो तो व्यापारी आसा न्हू याक तेका नाम सांगून व्यापाऱ्याक सुद्दां जेमतलो कळवा व्यापारी आनी बेडा वचून देखून इथे तूं येना इथे तुका बंद केलें व्यापार करचो न्हू आमकां करचो नको हांवें सांगलें आशिल्लें काय सांगलें पळय हांव हे बलगर वतना किरान पुरायची संगीत करून सोड गेल्यार तांकां पुराय कळ्ळें तांणी सगळें मस्त बुद्दीशीर दिसता आमच्या जागे बुद्दीशीर आसा तांणी आनी बलान तूं येनात तांणी कळवा त्या पर्यंत सांगलां तूं बीच कांय नाका बेजार करनाका तूं ते बल घेवन यो म्हूण सांग बल घेवन टेंपरेचर न्ही वचून ते बल गेल्लें धानी गेल्लें तेतना हे पळय आनी किरान सकयल येवन संकीर्तन करून सोड गेलें बेडान सांगलें हांव सांगिल्लें बोध येयलें न्हू तुका आतां हांव पट्टी सांगिल्लें काय न्ही बोध येयलें ना हे सिद्ध जालां म्हळ्यार आमगेलें व्यापार आमगेलें जिवन आमगेलें चित्तान तो आनी माती गेल्ली म्हळ्यार आमकां आनी कसलें करूं जायना कसं करचें आमी सांगलें व्यापारी सांगलें राखूं बस सलपेर म्हूण सांगलें राखूं बस असो वेळ राखूं बसलेची आनी किरान बंद केलें संकीर्तन बंद केलें बंद करून जाता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वेट गेलें वेट केलें जाता तेन्ना पळयलें आमकां पोट्टाव घेत न्हू कसं करचें पोट्टाव घेत न्हू म्हळ्यार इंद्रिया कंट्रोल करूं जायना मागीर आनी सकाळ वचून धांवन वचून बसली बलांत वचून चोंचायलें गाणी गेलें सगळें तांणी बलां पडलींची कळ्ळें बलां पडलींची आनी दवरून गेली व्यापारी सांगलें पळयलें इतलें मात्र आसता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मात्र हें सगळें कळ्ळें हे कीर्तन ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मात्र आसता बाकी सगळें तांणी विंगड वेळ सगळें तांगले कार्य करता तांगले पोटभर कांय तें काम तांणी करताची कळ्ळें हेच्या आमकां शिकून आशिल्लें कळ्ळें आमी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मात्र आमी कीर्तन हें सगळें करता कृष्णालें भजन करताची कृष्णालें हें करता 24 hours कोणी करना कळ्ळें ते वेळार मायान आमकां हें धरचें हें बेडान हाका हें धरलां म्हणके किरांक हें धरलां म्हणके आमकां मायेन धरता तें आमकां शिकून आशिल्लें पाठ कळ्ळें तशें कृष्ण ये ज्ञान कृष्ण ज्ञान कृष्ण बोधू कसलाक अजय वैश्य कसलें कळ्ळें म्हळ्यार आमकां हे ज्ञान कृष्णान दिल्लें कसलां म्हळ्यार आमकां कृष्णा लागी मोग येवचें कृष्णा लागी प्रीत येवचें कृष्ण कोण आतां आमकां जी कळटा हेची लोकांत एकला कार्य कसं म्हणून कळ्ळें तागेले समज आशिल्ले परिचय आमकां मेळचे ते मनशाला आमकां मोग घे नाल्यार कोप घे कसलेपणी येता तशी आमकां ते एकल्यागे मोग येवपाक जाल्यार तागेले परिचय आमकां समो मेळटा तो कोण येता म्हूण आमकां समज मनांक करता जाल्यार मात आमकां मोग येता हेची भौतीक लोकांतूय दिसता आमकां कळ्ळें तशी आध्यात्मीक लोक म्हळ्यार कृष्ण कंप्लीट आध्यात्मिक कृष्ण कोण म्हणून आमकां कळटा न्हू कृष्ण कोण म्हणून आमकां कळना
ते कृष्णान आमकां हे ज्ञान कृष्ण ज्ञान कृष्ण अवबोध आमकां हे भगवद्गीतेंतू आमकां दिलेलो आसा कळवा इतलीं ती आमकां येयलें म्हळ्यार आमकां आतां हे बोधना कृष्णाला बोधना कळवा कृष्णाला धामा बोधना कृष्णाला धाम खंय हे आध्यात्मिक धाम आध्यात्मिक लोक कृष्णाला कळवा समाज लोक हे भौतिक लोक कळवा कृष्णाक आमी धिकार सोडून आमकां कजानो आमी आस्वादन करता सुख आस्वादन करता म्हणून इच्छा तीव्र इच्छा आशिल्ली आमी हे लोकांचो आयिल्लींची कळवा ते लोक म्हळ्यार इंद्रिय सुख भोगाक आशिल्ले लोक हे भौतिक लोक म्हणून सांगिल्लें आसा हांगा साकून आमचो भगवद्गीतान साकून मेळटा तें ज्ञान आमकां कळवा सुख भोगाक भितर आशिल्लें त्यावेळी तशी सुख भोग करता आमी दसऱ्यांचो पडलींची मायांत पडलींची कळवा कृष्ण बोले सै जीवा अनादि बहिर्मुखा अतैव माया तारादेया संसार दुःख म्हणून सनातन गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभू सांगता इतलीं ती जीव हे दुःखान पडल्यांची इतलीं ती भौतिक लोकांत आयल्यांची तांगेले लोक हे आध्यात्मिक लोक आसा जाल्यार तांणी आमकां आयल्या कसाक कृष्णाक विसरून गेलेली ताका माया नाल्यार ताका मोह समोह म्हणजे कळवा तशी आमी सकयल समोह आसाची मोहांत आसाची मोह म्हळ्यार कसो आमकां पदार्थ आशिल्ल्या आशा भौतिक आशा आसा त्या भौतिक रोजी आमी कर्म करताची एक मोह तें आनी कसो म्हळ्यार कृष्ण आनी एक अज्ञानाक मोह म्हणटाची अज्ञान कसो आमी कोण आतां कोण म्हण आमकां कळना आमी लेखताची शरीर आतां आमी म्हणून लेखून आमी कर्म करता वताची कळवा तशी हांगा जनन मरण रोग वार्धक्य ते सगळें आमी विसरताची ते सगळें प्रगतीचे एक संभव जाता ते सगळें ऑटोमॅटिकली आमी ते कडेन पळोवपाक गेल्ले जाता कळवा म्हणून तशी आमी समाधान करताची कळवा जाल्यार एक्चुअली यथार्थी आशिल्लें कार्य आमकां कळना ताका मोह म्हणचे अज्ञान म्हणचे कळवा कृष्ण कोण म्हणून आमकां कळना ते एक अज्ञान कळवा आनी कृष्णाक आमी विसरलेची ते विसरून ते विस्मृतीक मोह म्हणटाची तशी मोहांत आशिल्ले आमकां उद्धार करून आमकां वापस कृष्णा लागीं परतून वचपाक आशिल्ले एक अवसर करून दिवच्याक आमगेले धामांत आमगेले घर कडेन आमगेले घर कडेन आध्यात्मीक लोक जाता कळवा आमी थंय तुमकां गेल्यार आमकां पदार्थ दुख्ख सगळें आमकां वता कळवा विलक्षीक आसा म्हळ्यार आमगे लक्षीक आसा म्हळ्यार परतून कृष्णा लागीं वचचें आनी तो एका श्लोक आसा भागवतांत तो प्रवर्ग अपवर्ग प्रवर्ग हांव मोचन मुक्ती अपवर्ग आमगे लक्ष्य म्हणून सांगता ते धर्मस्य ही अपवर्गस्य 1 to 9 भागवतांत श्लोक तो म्हळ्यार ते केन्नाय आमी अभ्यास करता येयले एक श्लोक तो कसो म्हळ्यार धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थायो उपकल्पते न अर्थस्य जन्म एकादस्य लाभो जीवेत यावता म्हणून सांगिल्लें कळवा तांतू कसो म्हळ्यार तो ते श्लोक कंप्लीट सांगता कसो म्हळ्यार ते 1 to 9 ते श्लोक 1 to 9 ते श्लोकांत आमगे धर्म कसो म्हळ्यार अपवर्गांवचें मुक्ती मुक्ती आतां आमगे लक्ष्य ते मुक्ती करतात प्रवर्ग म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगिल्लें आसता प्रवर्ग मस्त विवरण केलें आसता 1 to 9 श्लोक 1 to 9 श्लोकांत ते कंप्लीट जें सांगिल्लें आसता धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय उपकल्पते न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृतः म्हणून सांगिल्लें आसता म्हळ्यार आमगेलें लक्ष्य
अपवर्ग अपवर्गम संग पवर्गम संग पापा बाबा मा कळवा ते पवर्गम संगिले सके प्रभुपादराना या वृंदावनांतु आज एक क्लासगळले अस कळवा एक वन कितले एक डेढ़ घंटो ये श्लोकाचे अर्थ संख्याचे अर्थाचे भावार्थ पुर संख्या कितरा प्रभुपादराना इवन ते वीडियो ऐकलस ते दोन्ही तीन वेळा गावंते ऐकलते व्हिडिओ कळवा आमगे लेक्षिक समाळी अपवर्ग अळी प्रयत्न पा कळवा या आम्ही ये लोकांनी येऊन मस्त वावंट करता असायची कळवा कसं लागे तर आमगेले इंद्रिया तृप्ती करून घेतला ते मस्त जर आसले परिश्रम करता असायची मागीर ते परिश्रम करता करता कसं जाल्यार फा येता आमकां फेण वता तोंडान पयण वता सांगल्यार तितल्या सुस्ती येताची टायर्ड येता आमी कळवा फा मागीर बा येता ते म्हळ्यार व्यर्थता म्हळ्यार इतले वेळा वावंट करून कसं मेळ्ळें कसं मेळटा आमकां मनुष्य ते व्यर्थता आमकां येता कळवा मागीर कसं जाल्यार बा भा येता भंय येता पांय कसो जेवचा वता आमकां आतां वावंट जाल्यार पांय कसो जेवचा वता पांय आमकां चोडवांक कसो जेवचा पांक कसो जेवचा वता कळवा विशेष भविष्य आशिल्लें ते भंय आमकां येता कळवा ते भा मागीर कसो येता सकाळच्या ताजें मरण येता ते मरण भंय येता आमकां त्या वेळार अंत सगून मोचन जेवचा मुक्ती मेळचे ताका अपवर्ग म्हणचे कळवा त्या वेळार धर्म आमी अनुष्ठान कर धर्म कसं लागे तर जाव का कसं लागे तर म्हळ्यार अपवर्ग मेळच्या कितें कळवा मुक्ती मेळच्या कितें लिबरेशन इज द एम ऑफ अवर लायफ अवर कर्म अवर धर्म म्हूण सांगिल्लें कळवा तशी त्यावेळे त्यामुळे हांव शॉर्ट जेवण सांगतलें म्हळ्यार मस्त दिवचें जायना ताका त्यावेळे ते आतां हे ज्ञानाचे लक्ष्य त्यावेळे करुणामयी आशिल्लो कृष्ण कसो म्हळ्यार तांगेले चोडवा आमी सगळे कृष्णा चोडव वता ते चोडवांक हे कश्टांक घालून म्हणजे कश्टान तरी पडलें तांची तांगेल्याची खुशी आयिल्ली आतां कश्ट स्विकार करून आयिल्ली आतां इंद्रिय संतृप्ती सांगल्यार कश्ट कळवा त्यावेळे इंद्रिय संतृप्ती सूख आतां आमी सूख म्हण लेखताची हे आतां सूख सांगून आमी येता जाल्यार हें सूख न्हय न्हू तें दुख्खाक कारण आसा कसर करून आमी केल्यार आमगे भौतीक लोकांक त्यावेळे इश्टी कश्ट भक्ती हें चोडवांक मुक्त करूंक रक्षण करूंक आतां कृष्ण आमकां हें ज्ञान दिता चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा कसो आमकां हे भौतीक लोकांक पळयले जिवांक रक्षण करूंक तांगेले करुण निमचे कृष्णान आमकां वेदना पुराण दिलेलें म्हणून सांगिल्लें आसा तें कितें येतना मायाबद्ध जीवे रे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञानम मायाबद्ध जीवे रे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान अतएव जीवे कृपया कैला कृष्ण वेद पुराण चैतन्य महाप्रभु संगीत जीवे कृपा जीवाला आश्रय कारुण्य निमचे कृष्णान आमकां हे वेद पुराण पुराय दिल्लेलें म्हळ्यार मायाबुद्ध म्हणटा म्हळ्यार मोहान शिरे जिवांक स्वतः कृष्ण ज्ञान ना तांकां ज्ञान कृष्ण ज्ञान ना आता वैकुंठात ज्ञान ना आत्मीय लोकात ज्ञान ना तांकां परतोवचें आशिल्लें वाटेचें ज्ञान ना कसलेंच ज्ञान ना तांकां तेंची तांकां ज्ञान दिवन आमचो मुक्त करूंक येता कृष्णान आमच्याक दय दाखोवच्या कितें वेदने पुराणी आनी भगवद्गीता ज्ञान आमकां उपदेश करून दिल्लें हे ताजें लक्ष्य कळ्ळें आनी सात समोहांचो आशिल्लो म्हणून सांगलें सरी तशें षडैश्वर्य संपूर्ण जें आसा कृष्ण अर्जुनाक
तागेले सविशेष विभूती कसले आनी ताजे कर्माचे आनी अधिगूढ ते विवरांचे उपदेशू आमकां हे अध्यायांतून दिले आसा. हिता म्हळ्यार जनाक कृष्ण भक्ती आनी ते प्रीती कृष्णाला प्रीती वर्धन जावच्याक अशी कृष्णाला प्रीती वर्धन जाल्यार मात्र आमकां कृष्णाला मोग आयल्यार मात्र कृष्णाला एक अटॅचमेंट कृष्णाला एक आसक्ती आमकां येवका हाडोवका ताका कितें जाता कृष्णान आमकां हे ज्ञान आमकां उपदेश दिता कळ्ळें. तितल्याक करुणामय आसा कृष्ण. कृष्ण साधारण एक मनीस न्ही म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा. त्यावेळी तो पळय कृष्णाला कारुणीक असं म्हणून सांगिल्लें आसा. एका जे श्लोकांत कृष्ण सांगता गोयेव महाबाहो चुणु मे परमं वचा यतेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामयया. हितकामया म्हणजे हित कसं तूं पळय चुणु मे परम भूयेव आनीक आनीक तुका परम जावचें वचन परम ज्ञान तुका सांगून दिता. हिता म्हळ्यार जिवनाक तितलें कारुण्य आसा कळ्ळें. तांगेलें हित करूंक दिता. ताका कसं हित कसलें वेलफेअर कसलें आमगेलें म्हळ्यार अर्जुनाक मुखार अर्जुनाक ते सांगता. अर्जुनाक सांगता सांगला अर्जुनाक तर आमकां कितें अर्जुनाक सांगची कार्य कळ्ळें. आमकां सांग आमी सकयल समोखां आसायचे अर्जुनाक समोख येयला समोखांक गेल्ले अर्जुनाक समोख येना कळ्ळें. कृष्णाल्याची निकट भक्त ते समोख येवचे जाल्यार कृष्णान समोखांक गेल्ले कसलाक आमकां हे ज्ञान उपदेश करून दिता आनी आमकां सगळ्यांक सुद्दां उद्धार करूंक मुक्त करूंक जाता तेच उद्देश कळ्ळें. हांगा सांगता कृष्ण एका श्लोकांत सांगता भूयेव महाबाहो चुणु मे परमं वचा. गेले परम जें आशिल्लें ज्ञान तूं आयक कसं जालां म्हळ्यार हें आयकचें जाल्यार कसं येता हें कळ्ळें जाल्यार तुका तुगेलें हित साद येता. हित कसलें आमकां हे दुख्ख संवसारान सुगून मुक्त जावन आमकां आमगेलेची जागारी परतून चुगा आमगेले जाग्यार परतून पेट्टोगा ताका तर आमचें हें ज्ञान दिता. तें हित म्हणून सांगिल्लें आमगेलें हित हित म्हणून सांगिल्लें तें आमकां सुगून मेळचें आशिल्लें आमकां पाठ कळ्ळें. मागीर दुनिया सांगता आमी विदुसुरगणा प्रभो न महर्षय अहम आदरिकी देवानां महर्षीणां च सर्वशः. म्हळ्यार म्हाका कोणाक सुरांक असुरांक म्हळ्यार नास्तिकांक हांकां पुराय मिगेलें ज्ञान ना तांकां ती कसं येता अहम आदरिकी देवानां महर्षीणां च सर्वशः हें ज्ञान तांकां कोणाक ना. ती व्योमम अजमनादिंच वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढमर्त्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते. असम्मूढ सामर्थ्येषु असम्मूढ म्हळ्यार कसले मायान सुकून मुक्ती मायान सुकून म्हळ्यार हे समोखान सुकून मुक्त जावन पापरहित जावन तो शुद्ध जावन तो ताणें मेगे लागीं येवका. ते पाठ आमकां तिनी जे श्लोकान सुकून कळ्ळें. योमम अजम अनादि अजम म्हाका कसलें ना म्हाका अजन सर्वलोक महेश्वरम सकले लोक अजय महेश्वर हांव हे सगळें कळलेलें एकल्याक ताका असम्मूढ येता. सगळे पापां सगळे तरांचे अज्ञानां सुगून तो मुक्त येता आनी तो असो म्हणटा सर्व पापे सगळे पापांसून मुक्त जावन परिशुद्ध जावन तो मागीर तागे विचारशील अवसर मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. मागीर चारी आनी पंचाचे श्लोक सांगता कसं म्हळ्यार कृष्णाले गूण सांगता आसा. सगळे गूण मेगलां सुकून उत्पादन जाल्लें जाता मेगलां सुकून हाय जाता कळ्ळें. ह्या जीव जालांक देखील पुरा गुण आसना गुण अवगुण पुराय हांव सृश्टी केल्लें म्हणून सांगिल्लें आसा. बुद्धी ज्ञान असमोहा असमोहा क्षमा सत्यं दमशमा सुगम दुःखं भव भाव भयंच अभयमेव अहिंसा समदा सृष्टी तपोदानं यशोशगा मत्त एव तसं म्हळ्यार अहिंसा भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधानं अशी बरें आशिल्ले गुण सगळे मेगलांसून आयिल्ले जाता. आमी केलें न्ही तें पुराय आमी लेखता हे गुण मी गेले हे गुण केले न्ही. कृष्णान आमकां कृपा दाखोवच्या कितें एकय गुण आमकां सन्मान करून दिल्लो जाता. एका जाव केलेले गुण पुराय ते कृष्णासून आयिल्ले कृष्णान दिल्ले जाता म्हणून आमी मनां करतात हे मेळचे आशिल्ले पाठ आमकां. मागीर म्हाका सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भाव मानसा जाता कळ्ळें. हें पुराय हे आनी सगळे पिता आसात कळ्ळें. सप्तर्षी चारी कुमार आसा आनी पुराय आनी मनु आमगेले मनुष्य जातीचे पिता म्हाका मनु हांकां पुराय सृश्टी केले म्हळ्यार सगळे गोळांत आशिल्ले प्रपंचान सगळे गोळांत विविध तरां आशिल्ले पल तरां आशिल्ले हे जीव जालांगेले हे पिता महाराजांनी पुराय म्हणून कृष्ण हांगा सांगता कळ्ळें.
तांगल पिता हावत कृष्णाला महत्व कसं आमकां हांगसून मनाक तेचा आमकां हांगसून मनाक रोवचें पाठ कळवा तशें कोण बळा मिगेल विभूती मिगेल शक्ति कसं म्हणून हक्क समूह कळत कोणा बळा तत्वतली यथार्थ कोणा बळा तक्क मात्र मिगेला भक्ति सेवांतो युक्त याचा म्हणून कृष्ण सांगता यदा विभूती योगंच मम यो वेत्ति तत्सो अविकल्पेन योगिनी विद्यते नात्र संशय म्हणून सांगितलं असं कृष्णानं कळवा तशें ताका संशय काय ना म्हणून तशें नेक्स्ट 8 9 10 11 हे 4 श्लोक चतुश्लोक भगवद्गीता श्लोक म्हणून सांगितलं असं तांतूं आमकां हे गीताचे ज्ञान सार अंश आमकां मेळटा कृष्ण सांगता अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समानः आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान श्लोक तंतस्य सगळं वस्तू तंतस्य सगळं जीवजालय हे पुराय सृष्टी केलेलं विज्ञान होते केलं होतं स्रोत सांगता तशी कळलं मनीषो कसं करता विज्ञान भक्ती तो युक्त जातो तो बुद्धिशील तो युक्त जाता कळवा तशी हे कळलेल्या मनशां मात्र कृष्णान सेवेंतो युक्त जाता म्हणून या श्लोकांतूं सांगितलें आसा त्याचा आमकां अनुसरून माना करून पाठ मागीर कसं तशी असेल भक्त कसं करता की भक्तांगेल गुण आमी सांगितलें मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कदयस्य माम नित्यम तुष्यिंदीच्या रविंदीच्या सगळे गुण कसले भक्तो त्यांचे विषय चर्चा करता कृष्णाचे विषय चर्चा करता कृष्णा कसा चर्चा करता भक्तांगेल भक्त ಒಟ್ಟು मेळ्ळेल्यार त्यांनी कसं करता हे विषय मात्र चर्चा करता विंगड कसं त्यांनी चर्चा करना तशी त्यांनी आत्मीय आनंद अनुभव करताची म्हणून कृष्ण सांगता आम्ही सगळे एक म्हणल्यार कसं करताची बँक एजंट सगळे एक गेल्यार बँक अधिकारी बरोबर उलयता चर्चा करता बारी मनशां बरोबर एक गेल्यार कसं करताची त्यांनी घरची गाडी उलयताची भांगर शिंगर चोड तांणी आनी तांकां बरोबर चर्चा करताची न्ही तशी चार्टर्ड अकाउंट्स बरोबर चांगले बिझनेसाचे चांगले ऑडिटर ते कार्य पुराय ते कंपनी तांचे पुरायशी चर्चा करून तांणी आसता पॉलिटिशियन्स बरोबर एक गेल्यार कसं पॉलिटिकल चर्चा पुरा करता तशी भक्त सगळे केल्यार कसं करताचे भक्त पुराय कृष्णाले कार्य मात्र उलयता विषय मात्र उलयता आनी कळवा तांकां रे ते कार्य उलयले तांकां तांगेले परम ज्ञान लक्ष्य प्राप्त करूं येता विंगडान तांगें लक्ष्य प्राप्त करूं येतना तांणी आनी कश्टां पडटाची ते आमकां मेळचें आसलें आमकां फावो कळवा तशी मातशें जावं जाता मागीर कसं जालें भक्त कृष्णाले भक्ती करचे सततम तेषां सततयुक्तानां भजनां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति कृष्ण हे श्लोक सांगता तसं म्हळ्यार तशेशील भक्ता म्हळ्यार तांणी सततम जावन अनुस्यूतम जावन तांणी निरंतर जावन भक्ती करता आशिल्ले ते भक्तांक कसं करता कृष्ण ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं बुद्धियोगम आसले कृष्णाल भक्ती दिता कृष्णा भक्ती आनी की तांकां खेळ दिता येन मा उपयांते भक्ती कसं येता तांणी सेवा करता 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 24 अनुस्यूतम निरंतर जावन भक्ती करून म्हळ्यार नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासन नित्य जाशु युक्त जान किरा म्हणजे कितें स्वल्प वेळ मात न्ही आमी स्वल्प वेळ करचे न्ही निरंतर जाशु भक्ती करचे म्हळ्यार सांगता निरंतर जाशु भक्ती आमी करता केल्यार मात तशेंच भक्तांक विष्णू कसं करता तांकां कृष्णा लागे वचचें आशिल्ली बुद्धी दिता बुद्धी योगन बुद्धी विशेष तांकां दिता म्हणून हांगा ह्या श्लोकांतूं सांगिल्लें आसा कळवा परतून तांकां वापस परतून घर कडेन वापस वचचें म्हळ्यार हे वापस करता आमी सगळे वैकुंठ वासी आशिल्ले म्हण फुडें सांगिल्लें आसा ताका एविडन्स कसले ताका प्रूफ कसले म्हणून विचारले आमी सगळे वैकुंठ आशिल्ले म्हणून प्रूफ कसले प्रूफ हांगा प्रभू बाजरू सांगता गो बॅक होम बॅक टू गॉड गेट तो अर्थ कसो आमी वापस परतून घर कडेन वचूं आमकां सांगलें आमी ते घर कडेन आयिल्ले म्हणून ताजे अर्थ आमगे घर खंय वैकुंठ ते आमी वैकुंठ वासी आशिल्लीं ते वैकुंठान परतून वचूं गा तेच आमचून आमगे शिकवण जाल्लें कळवा परतून आमी वैकुंठान वचूं गा जंय कल्यार मात आध्यात्मिक लोकांक आमी आत्मा का आध्यात्मिक लोक जावं केल्ले थंय चमकल्यार मात ताका आध्यात्मिक सूख मेळटलें हांगा तें सूख ना भौतीक लोकांचो भौतीक लोकांक भौतीक सूख मात्र ते जिवाक इश्ट ना कळवा ते जीव सांगता म्हाका जिवाक सूख ना म्हणून म्हणटा ती आमी भौतीक सूख ताका सांगिल्लें न्हय जिवाक सांगिल्लें न्हय देहाक सांगिल्लें मना मात सांगिल्लें ते हांगा कृष्ण सांगता कसं म्हळ्यार मेगेले भक्ती कोण म्हळ्यार सततम करता सततम चिंता म्हळ्यार मद्गता अंतरात्मना
मिगला तो संच अध्याय तो अखेर संगीत 47 श्लोक संगीत मद्गतेन अंतरात्मा तो समझ भक्तो कळवा मद्गतेन अंतरात्मा मन भित्तरी केतना मिगले आलोचना कोनशील तोता मिगले उत्तम भक्तो ते उत्तम भक्तागा कृष्ण अनिके तका ददामी बुद्धि योगम बुद्धि तक दीवनो भक्ति दीवनो तका परतुनो मिगले गरकड़ा आडयत तका अर्थदो मिगलायतदो म्हणू कृष्ण अंग सांगता तसे भक्तांक भितर बसुनो परमात्मा रूपेण बसुनो तंक जावगले ज्ञानो जीवनो अज्ञान अंधकाराक दूर करता प्रकाशमान करता ज्ञान दीपाने म्हणून अंगा सांगता तसे चतुश्लोकी श्लोक असනවා अंत ये चार गारी पूरा संगीत असं आम कोण भक्तांग विशेष कसला जे भक्तांग आम कसं करता तसे भक्तांग म्हणून या चार श्लोकांतू या कृष्णानं संगीत असं त्यांची आद्य प्रधान जान श्लोक कळवा तसे अर्जुन मगिरे असेल मगिरे असेल त्या श्लोकांतो रियलायझेशन सांगता अर्जुन 18th श्लोक दायशिलांतो सांगता रियलायझेशन कृष्ण कोण मला कृष्णा जरुदाय संगीत इवर पुरा इकडे कोण अर्जुन सांगता कसं म्हणारे रियलायझेशन कृष्णा साक्षात्कार कृष्णा साक्षात्कार सांगता परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतं जीव आदिदेव मजम विभुम आहुत्व क्षेत्रवेश देवर्षि नारदस्तदा मुनशिलते असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव भविष्यमे मुनो अर्जुनो सांगता रियलायझेशन कळवा पण आव तू गेला सुहृतू मला तू गेला मित्र गेला नेमती आव तो ओगोळसून सांगेन म्हणतो लक्षण का पण उत्तम ज्ञानशील महर्षी आदिवर्य सगळे असितो देव पण नारदो मगरे असितो देवलो व्यास असे महर्षी मुनिवर्य श्रेष्ठ ज्ञानशील नी पुराय या ओपलता आम संगीले कार्य आणि ते मातने तू आत्ता मेलागे संगीले असं कळ तू तेच सांगता कृष्णा तू तेच सांगता कळवा तेमती तू कसं बळ सांगला आव ते स्वीकार करता सक्कडे कसं बळ सांगला ते संपूर्ण जान आव स्वीकार करता हे देजी स्वीकार करतो म्हणून संपूर्ण या भक्ताले एक विशेष जावशिले एक गुण ते आहे कसं बळ कृष्ण सांगता ते स्वीकार करता कळवा तशी प्रभू सांगितलं असं वी ऍक्सेप्ट ओनली वन कृष्णा ओपिनियन प्रभू एक लेक्चर सांगितलं कळवा कृष्णा कसं सांगितलं ते आम्ही अंगीकार करता स्वीकार करता कळवा स्वीकार करता म्हणून हे भक्ताले एक गुण अत्य महत्वपूर्ण ज्ञानशाली गुण ते येतात म्हणून आमचं गुण आम्ही मनां करपी येयल्ले ते येता आमचं गुण आशिल्ले आमकां पाठव आणि ते मातले ते एका श्लोकान सांगता सर कसं ते विस्तरेण आत्मनयोगम विभूतिंचा परमतपा एष उद्देश विस्तरेण आत्मनयोगम विभूतिंचा जनार्दना वोय कथयतुत्ते शृणुतो नास्ति मे अमृतम तुगल अमृतवाणी विस्तर जाऊन सांग तुगल विभूती यें पुराई मक्का इतमळा तूक सांगितलं अमृतवाणीस मक्का ऐकला कितले ऊर्जा आहे ना कळवा हे आता अनेक गुण एक भक्त आलाय कळवा कृष्णा सांगितलं वाणी कसं तो टायर्ड आहे ना कळवा तो सुस्त जाई ना कितले ऐकला तशी जे भागवतां तो परीक्षिताना सुखदेव गोस्वामी सांगितलं त्यांची सांग अनिके सांग म्हाका कितले सांगल्यार म्हाका पूर्ण जायना म्हूण सांगिल्लें कळवा एक भक्ताक कृष्णा कथा ऐकल्यार कितली पूर्ण जावची ना ते अमृतवाणी ऐकत रबुगा तेद अनेक गुण भक्त आले तेद हे पाठांत सांगून मना करपा गेल्लें कळवा कृष्ण अखेर सांगता हंतते कथयिष्यामि दिया आत्मविभूतिया प्राधान्यता पुरुषश्रेष्ठा नास्ति विस्तरस्य ज्या हांव पता सांगता जाल्यार मिगेली विभूती आसना ताका कसले गणना अंद्य आनंद विभूती अर्जुना तेमती हांव एक कार्य करता तुका प्रधान जे आशिल्लें मुख्य आशिल्लें विभूती मात्र हांव तुका सांगता म्हणून सांगता कळवा कृष्णूचे अनेकांत सांगिल्लें आसा पण अरे मिगेल्या आत्म विभूती कृष्णा मात्र कृष्णाला या करता म्हणून सांगिल्लें कळवा आंतू विंगडे श्लोकां 15 श्लोकां सांगिल्लें कृष्णा मात्र कृष्णा विभूती आनी ताका महात्म्य करता म्हणून कळवा हांगा प्रभू सांगता कृष्णाक कळना कृष्णाला महात्म्य कसलें कळवा कृष्णाक कळना कृष्णाला महात्म्य म्हणून प्रभू हाजो एकला कडेन सांगिल्लें आसा तशी
Angga yang sakit teri Arjun Sangta anike sang maka Krishna Sangta ko lari mikele vibhuti ko sang taka ganana taka limit na Arjuna kala mukti jana shikari matra vibhuti matra Sangta mano Krishna Sangta Krishna Sangta mala mikele vibhuti asna sangu taka puri yochna mga matna sang lai puri yochna anand sakasra phana jana shila anand awri ke mikele mahat me sanguntir su aja ini atta Sangta so dom yakadin sanggila Krishna kalwa tesi jala magari agam atma budakesha sarva buddha chestida agam adishya bhaktinja buddhana mantame jam sangta 20 years slogan Krishna sangta magari sakkada sakkada jivangale hardya viduru bisilo paramatma ava avatangala adi andam adi madhya andam magari srishti siddhi samhara puraha avata karche avata taja authority no Krishna anga sangta teta padam kashi Krishna sa purai sakkade no sangta Krishna kalwa tese 21 to 39 slok da Krishna vibhuti sangta se ke vibhuti mukhiya shri vibhuti sangta sa kalwa tese akeri 39 slok Krishna da yacha bhi sarva bhutanam 39 slok sangta yacha bhi sarva bhutanam bijam tadaham arjuna navasya edasyan maya bhutam characharam Sakacharacharangle Sisti Pravanjashil Puraj Sistingile Adi Bijam Havata Munsanta Adi Bijam Havata Muno Krishna Tant Santa Kalva Tishi Tishi Nandosti Modiviana Taka Saleje Andina Ayavaka Sujana Mata Sangilata Munsanta Magari Edat Vibhim Satum Sivan Urjida Tata Deva Chitum Ejom Sampo Tuga Pravanjan Kasabala Vibhuti Matyanasa Shakti Matyanasa इतले अत्यंत सुंदर जहाँ इसलिए कसले सृष्टि ऐसे बड़ा तेज सक्कर हाँ होता है मनु तो लेक लाभरो अर्जुना इतले मात्र तेज सक्कर मिगलते जहाँ इसलिए एक अंशाचे एक कणांशु को उल्भव जले तो मनु तो लेक उगामा नांकर का ये था अंशु को मिलता है सिर्फ पार सक्कर कृष्ण माया मत मुझे अथवा बहुने था इतने पर संग चिकसला का मैं अथवा बहुने था किंतु ने तवा अर्जुना विष्टप्य इदम कृष्णम येगाम से सिलो जगत्तम kalwa eka amsha ya jagat pura mikele eka amsha na ya chalta munu Krishna ta sang munu Krishna ya adhyaya anga pura karta kalwa pura karta malari anga adhyaya to ame sangrana mata kalna malari ibana ye Shankaracharya Madhvacharya Ramanujacharya ani pura ya approval late ya Krishna sangila kari pura kalwa Krishna to Bhagwan soyam tani sangta ji Krishna to Bhagwan Paramadhikari kalwa Paramadhikari Krishna Krishna sakada ile mantaniya ye jnana samaje sila Krishna sharanagati kurchuva sila jnanada kalwa ye jnana ikono kona sharanagati jaina kalwa samaje sila eklo nasik jana 24 hours bhakti sila Krishna bodha sila eklo Krishna le bhakti kartam takasam sekayana no Krishna bodha asila Krishna ga asila eklo Krishna ga प्रीति करता कृष्ण ज्ञान न तिले कलो तो दरिद्र मनु प्रभु संगता कलवा कितले वडा धनवान जाव तो दरिद्र मनु येता रिच इज पुअर आल्सो पुअर वी से हैव नॉट कृष्ण बोधा कृष्ण ज्ञान तिल तो भी मनु कृष्ण संगता ने प्रभु संगता पंडित कोण कृष्ण बोध शिरो पंडित मनु संगता आध्यात्मिक ज्ञान न तिल कोण तो पामर तम संगता कलवा पंडित ज्ञान तो पंडित भौतिक ज्ञान शिलो पामरद मुसंगता तवया ज्ञानेत मुसंगता प्रभुवादरू तशी भक्ती विनोद ठाकुरान एक भजन केलेलं स कळवा अंतु तंतु संगीत समणारी ये भौतिक ज्ञान जड ज्ञानाचे ते सजे वैकल्य कसं म्हणून वर्णन केलेलं असतं तशीची कृष्ण ज्ञानाचे ताजे साफल्य कसले सामर्थ्य कसले ताजे महात्म्य कसले ताजे महत्व कसले म्हणून अशें वर्णन हे भजनांचो सांगिल्लें आसा ते भजन नांव कसलें विद्यारा विशेष विद्यारे विलास म्हणून सांगू विद्यारे विलासे म्हणून अरे मिगेले क्लास अंग समाप्त करतले पुढे हांव हे भजन हे सांगून ताजे अर्थ सांगून तुमकां म्हळ्यार हे भजनांतू
या तम संगीले कार्यपुराई समाहित गुण संगीलस बड़ा भौतिक ज्ञान का कृष्ण ज्ञान आ जाए व्यत्यास कसल है तजे सापल्य कसल है तजे वैफल्य कसल है मनुष्य सगळे विद्याच्या सापल्य कसल है सामर्थ्य कसल है आणि भौतिक ज्ञानाच्या वैफल्य कसल है मनुष्य कार्यपुराण तो संगीलस ते भजन आता तुमका सांगून दिता विद्यारे विलासे में सांगू कळवा ऐकत ना आता एक 4-5 मिनिट विद्यारे विलासे कटैनु काला परम सुख साहसे आमी विद्यारे विलासे कटैनु काला परम साहसे आमी तुमार चरण न भजिनु कभू एकनु शरण तुम्ही तगमारी विद्यालय विचारे विलासे म्हणून ताजे विद्यालय म्हणजे आध्यात्मिक विद्याचे सौंदर्य शोभा ताजे महात्म्य कसं म्हणतो या भजनाचे टायटल शीर्षक कळवा हांगा एकाचे अंतू श्लोकान सांगता म्हळ्यार एक सहपंक्ती आशिल्लो ती हे उगी जे 4-5 मिनटां हांव सांगून समाप्त करता हे मस्त विश्वासारी आणि उत्साहारी हे भौतिक शिकवणेंतू हांव तुगेले वेळू रगड केले व्यर्थ केले हे देवा तुगेले पादार विंद सेवा म्हाका करूंक जाल्ले नामू जाल्यारी मिगेले एक आश्रय तू मात्र एकनो शरण तुम्ही पोरीते बाराशा बारिला ज्ञानगती हबे मानी से आशा फले से ज्ञान दुर्बला से ज्ञान अज्ञान जानी से ज्ञान अज्ञान जानी हे जड ज्ञान आता जीवद लक्ष्य म्हणून लेखून शिकता मिगेले आशा वर्धन जाल्ले ते आशा विफल जाल्ले मात्र न्ही ते ज्ञान दुर्बळ म्हणून म्हाका कळ्ळें तसले ज्ञान पुराय अज्ञान म्हणून आत्ता म्हाका बोधी जाल्ले से ज्ञान अज्ञान जानी जड विद्या जातो मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा मोह जनामिया अनित्य संसारे मोह जनामिया अनित्य संसारे जीवाक करिये गद्दा जीवाक करिये गद्दा हे सांसारिक ज्ञान तुगेले माया शक्तीचे एक वैभव आणि तुगेले दिव्य सेवेन तू एक भाद जाता म्हणून म्हाका बोधी जाल्ले हे जड विद्या हे अनित्य संसारान तू मोहाक जन्म दिवन हे नित्य जीवाक गड्डव करता म्हणून गड्डव जीवाक करिये गथा से गाथा होय से गाथा होय संसारे बोझा से गाथा होय संसारे रे भोजा बहिनो अनेक काला बहिनो अनेक काला बापके एकनो शक्ती रे अभावे बातके एकनो शक्ति रे अभावे किचु नाही लागे भालो ये संसार भारू अनेक मस्त काळ मिगेल पट्टीर घेऊन भोविलो तसली एक गड्डवत हांव हे वार्धक्यावस्थांतूय हे संसार आस्वादन करूंक आशिल्ली शक्ती म्हाका ना संसार सुखय म्हाका नाका
संसार सुखे मका नका किच्चू नाही लागे बालो मागीर कसले जीवन जीवन यातना जीवन यातना होइलो एकनो से विद्या अविद्या बेलो अविद्यार जाला घटिलो भीषमा से विद्या होइलो शेलो ये जीवन एक यातना जल्लमका अज्ञान अतः ये विद्या ये अविद्या ज्वाल अविद्या जाल असं जल्ल मक्का विरुद्ध जाऊन अशिले एक तीव्र असत ये अविद्या भौतिक विद्या म्हणून मक्का अनुभव झाले से विद्या हे वो येलो शेलो तोमार चरण बिना किच्छु धन संसारे ना अच्छे आरा भक्ति विनोद जड़ विद्याचारी भक्ति भक्ति विनोद जड़ विद्याचारी तुव पाद कोरे चारा हे देवा तू गेल्या पादारविंद शिवाय हे संसारांतू विंगड एक मखद्धन नांचीना तशी ये भक्ति विनोद पुराय ज्ञानाक त्याग करून तू गेल्या पादारविंदाक शरणागत यत्त देवा म्हणून शिरत हे भजनेचे अर्थ कळवा हे भजनंतू मला आम्ही कसं लागे तर कृष्ण ज्ञान प्राप्त कर का कृष्ण घेऊ का हे जड विद्या असून कसलं प्रयोजन म्हणून कार्य अंतू हे भजनंतू व्यक्त केलेलं असतं आम्ही आता शिकले पुराय ते आमचं 7 अध्याय सुना हे अध्याय धनचे अध्याय आम्ही कृष्णाला ज्ञान दिलेलं असतं ते ज्ञान आम्ही स्वीकार करून आम्ही त्या प्रकार चलजेलारी आमकां परतून वैकुंठाचे सगळ्या दुःखांसून आमकां मुक्ती जावं म्हणून आमकां आमचो एक विषय हे पाड आमकां मेळटा ते आमी स्वीकार करून ते प्रकार आमी जीवन करता आनी आतां आमी हे कलियुगाचे धर्म अनुष्ठान करता कसो ते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे तशी हांगा आमी गेले हे क्लासांक समाप्त करता कसलेपणी हांव चुका आमकां सांगूंक गेल्यार म्हाका माफ दिवपा म्हणून हांव तुमच्याली देवधुनाचन करता आनी तुम्ही इतची पुराय पेशन्स आनी क्षमेरी हें पुराय करून शिलाक हांव तुमकां करदियावन धन्यवाद दिता आनी तुमकां कसलेपणी संशय आसल्यार मेलागी निमगू कमेंट्स कसलेपणी क्वेश्चन्स आसल्यार आतां लायक निमगू हरे कृष्णा और टू यू प्रभुजी धन्यवाद प्रभुजी मस्त करना तुम्ही एक्सप्लेनेशन दिला चॅप्टर 10 चे समरी सेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट चतुश्लोकी भगवद्गीता आशिल्ले एसेन्स ऑफ भगवद्गीता म्हणून सांगू येता ते 4 श्लोक आसा आमी जीएसपी भक्तवृंदान ताचे बाकी मस्त एक्सप्लेनेशन रजिस्ट्रेशन काढला तशीच सेशन टाइम जाल्ल्याक आमी